Hey guys, welcome back to my channel. Life story by Blaze Goan Girl. म्हणा हे चॅनल तुमकां सगळे मेळटा रेसिपीसी घालता आमगे कितें खंय भोंव वयता ते सो आख्खे घालता सो तुमकां आनी म्हाका न्हू इतू बरें दिसलें सकाळी पोक रेसिपी घायलोली पोक बिरयानी घायलोली इतू बरें बरें कमेंट्स येयला आनी खूब जाणां म्हणटा आमकां पोक बिरयानी कोतपा म्हणून खबर ना एकलें म्हळ्यार पोका शिवाय आमकां रावपा बाहेर जायना म्हणून आनी पोक बिरयानी रेसिपी दिली म्हणून थँक्यू म्हणून इतू मोगान हें दिलें न्हू थँक्यू सो मच. आणि तुमगे इतू कमेंट्स पडता एकले कमेंट मला मेफीक आमी घरान रांदीत न्हू हे रेसिपीज रिक्वेस्टेड रेसिपीज हांवें प्रॉमीस केल्या ते भाशेन हांव कोता आनी मेफीक न्हू आमी कांय दिना मांसाची वस्तू तेका दिनाय आमी आनी तेका न्हू कोडयेंतलें नुस्तें ना जाल्यार तेका ती ग्रीन कोडी तेका सूट जाता जेवण डॉक्टरान एडवायस केला पळय जेवण तेच तेका दिताय आमी तेका हें दिनाय मांस बी तेका अवॉयड करूं सांगला डॉक्टरान बी बंद न्हू सांगला पेको येवपा सो तेका मांस बी कांय दिना हें कोता तें आमी आतां डिसएडवांटेज तेका पूण मागीर तो बरो जाल्या उपरांत तेका करून दितलो हांवें करून दितो तेका सांगिलां आनी तेणें ओके म्हणला सो थँक्यू तुमकां येतो मोग दिता म्हणून मेफीक बाहेर आमी गेल्यार तुमी सांगत म्हणून आतां न्हू तुमकां चिकन बिरयानी हाडल्या सो चिकन बिरयानी हांवें दम चिकन बिरयानी रेसिपी ऑलरेडी शेअर केलेली आणि त्यांनी माझे न्यू यूट्यूब फॅमिली मेंबर जॉईन झाला सो तेणी सांगलें चिकन बिरयानी दाखोवया म्हणून सो हांवें तेका न्हू मागेली हांवें लिंक दिलोलें आनी हांवें तेन्ना तेका प्रॉमीस केलोलें हांव तुका चिकन बिरयानी रेसिपी हाडटो म्हणून सो तेन्ना ते न्हू म्हयन्या पयलीं गजाल काय कितू जाल न्हू तेन्ना न्हू हांवें बुकान नोट करूं ना आनी आतां फोन आनी स्क्रीनशॉट मारून दवरलो तेगे नांव तेन मागलो तेन्ना अरे हांव उगडास दवरून रावता मागे यूट्यूब फॅमिलीन म्हाका कितें मागिल्लें तें आतां कितें जालां मोबायल चेंज केला न्हू आनी मोबायल चेंज केन्ना फोटोज वयर सकयल जाल्यार म्हाका उगडा आसना आनी म्हाका ते फोटो बी मेळना आनी आतां बरें बरें कमेंट्स येता न्हू तो कमेंट सारको सकयल गेलो आतां कित्याचेर मारला तोय खबर ना म्हाका सो तेगे नांव न्हू म्हाका कडेन सद्या ना इफ तूं मागे व्हिडिओ चोयता आसतलो चिकन बिरयानीचो तो कमेंटार प्लीज सांगा कोणें मागलो ती रेसिपी सो नेक्स्ट व्हिडिओन तुगे हांव नांव घेतलें आनी रॉंग बी घेता जाल्यार बी सॉरी खूब जाणां म्हणटा रॉंग भायर गेल्यार प्रॉब्लम जाता तुगे आनी थोडे कमेंट मारलेलो तुका बेजीक इंग्लीश उलोवंक कळना म्हणून हांव एकूच सांगूंक सोदता हांव इंग्लीशचो चॅनल न्हू हांव कोंकणीन व्हिडियोज करता सो कोंकणीन उलयता फकत रेसिपीज हाय न्हू तेगे उतरां इंग्लिशीन घेवची पडटा आनी म्हाका येत ती उलोवपा येत ती बेजीक इंग्लीश न्हू मागे यूट्यूब फॅमिली मोस्टली म्हाका जो मोग कोत न्हू तेंकां सगळ्यां समजता हांव कितें उलयता तें सो तेका एकू आन्सर म्हाका हांव इंग्लीश चॅनल न्हू मागेलो हो म्हाजो कोंकणी चॅनल रेसिपी स्टार्ट करता ओके मिरिया वेलची बेली टिकी लौंग कोरिएंडर पाउडर गरम मसाला जिंजर गार्लिक सॉल्ट और चिकन बिरयानी मसाला चिली पेस्ट रेड चिली पेस्ट मैगी कांदे आता कांदे काटून दाखवतो तुमकां चार कांदे चार टोमाटो रोज वॉटर 2 गिलास येता खावपाचें येता कुकिंग खावपाचें रोज वॉटर हें दही तेतून घालता जिंजर गार्लिक पेस्ट हळदीचो पावडर रेड चिली पेस्ट मध्यावर माहीत कोणी दवरपाक जाय लावन मसालो ताका लागूंक जाय मीठ लागपाक जाय मीठ घाला या मॅगी घाला तेका डिपेंड तेका मॅरिनेट केला आनी दवरला तेल घालता
वेलची, तिखी लवंग, इल्लें मीठ उडयता. झालं. हे हाफ डन झालं. फुल नो हाफ डन झालं. ते आता काढतं. कांदो फ्राय करपाक दाखयता. कसलो कांदो तो. बेली आणि टोमॅटो. मसाला वो मसाला घालता तो वय. आणि कोणते टोमॅटो तिथूनच घालता. उदक घालू नये. उदक घालून ना तिथूनच त्याच्याच उदकान ते सुटलं. त्याच्यात चिकनाचं उदक काढून सुटलं आणि त्यात शिजवलं. आता हे काढता आणि इथून राईस घालता. पोहे करता ते पोहे. आता बटर घालून जाता. तेल घालता. घी जाय घी घालून जाता. इले तेल उडयता हितून. वयल्यान
आता रायस घातला वयल्यान हेजेर आता चिकन घालता सगळें हेजे वयर पयलीं पत्ते रायस घालता चिकन घातलें हेजे वयर आता पत्ते रायस घालता हे आता रोज वॉटर पळय आता स्टीम येयला सगळं ते स्टिमान सगळें मोव जाल्लें तें आता रोज वॉटर घालता हे आता रोज वॉटर पळय आता स्टीम येयला सगळं ते स्टिमान सगळें मोव जाल्लें तें आता रोज वॉटर घालता ते आपण ते स्टिमान सगळें मोव जातलें ते आपण वय लागता बिर्याणी रेडी टमाट कुकुंबर आणि कांदो टमाट आणि कुकुंबर रायता करता तो टाकायचं आणि दही बिर्याणी बोलान घालता हे चिकन बिर्याणी केले सगळं मसाला तुमकां दाखयला तोच करा आनी टेस्ट करा पयलीं घरा कडेन करा टेस्ट करून म्हाका कॉमेंट करा थँक्यू आतां बिर्याणी बरोबर रायताय केलो पळय बिर्याणी आनी रायता बरोबर
गायज तुम्ही रेसिपी चोयला आसतली तुमकां कशी लागली चिकन बिरयानी रेसिपी आनी सकाळी पूक रेसिपी हांवें तुमकां बिरयानी रेसिपी सांगले दोनूय टायमाची ओके. आनी हाल्याच्या ब्लॉकाक रावा हाल्याच्या ब्लॉकाचेर न्हू तुमकां कित तरी सरप्रायज ना हाल्याच्या ब्लॉकार ना परवाच्या ब्लॉकाचेर तुमकां एक कित तरी हाल्याच्या ब्लॉकार हांव सांगतलें कितें तें आनी दाखयतलें तुमकां परवाच्या ब्लॉकार ओके. ब्लॉगिंगा काबार करता मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय गायज, लव यू ऑल. कित्या लव यू म्हणटा न्हू कॉपी कोणागे करूं नाका म्हण मातशें कॉपी मेळ इतू मोगान मेसेजी धाड न्हू मोगान म्हाका इतू बोर दीस वता की तूं म्हाका इतू बोर कोता म्हणून आनी एकली आहा न्हू मिसेस ई फेर्नांडीस येता तेगे नांव म्हाका खबर ना कितें. स्पेशल थँक्यू तुका म्हाका एवरी टायम तूं इतू सपोर्ट कोता इतू हें कोत्ता बरो कोत्ता न्हू म्हाका खर्च काडसानसो म्हाका विश आहा तुका कोण तुका मेवपा एक दिसा मेवों जाय तुका म्हाका कित्याक इतू काडसानसो तुका देव बरो करूं म्हणटा इतू म्हाका सपोर्ट कोत्ता म्हणून ओके. फाटल्यानसो देव बरो करूं. टील देन बाय गायज.